गांवां उत्सवाचें वातावरण निर्मिती जाल्लें आसा आनी ही जी पालखी आयज आमचे शिव मटेश्वर देवळा साकून सातेरी देवळा भेटी येयल्ली आसा आनी हांगसरल्यान ती आख्ख्या गांवां भोंवतली आतां तेन्ना ह्या लोकांनी भुरगीं जे आयज मुखार सरतात ते सुबाक एक ल्हानशें देवूळ बांदलां आनी उत्सव बरो जाता आनी मुखार आमचोय प्रोग्राम आहा हांगसर देवूळ बांदपाचो वयर हो मुखार जो आहा तो मोजान आमकां दिल्लो आनी ते दृश्यान आमी देवूळ हांगसर बांदपा तयारी करतली आनी हांगसर जर गांवचो उद्धार जातलो जाल्यार आमकां शिवा रुपान हांगसर आयज शिव भक्त सगळे शिवमय वातावरण जाल्लें आसा आनी अशेंच जावचें आनी गांव उद्धार जावचो हे आमी देवा कडेन मागता। सरपंच आता हे देवळाक कितली वर्सां जाली आनी आमच्या ह्या देवळा जवळ जवळ 70 वर्सां जाली आनी हे जे देवूळ मटेश्वर आसा हे देवळा देवूळ बरें व्हड तेजे एक्झॅक्ट हांव सांगो नका कित्याक ल्हान ल्हान शिवमुर्ती पयलू सावन आसा कितले वर्सांचे आमकां खबर ना सो आयज ते मुर्ती रुपा येयले आहा देवूळ आनी सातेरी मान दिवपा खातीर आयज तेणी कित्याक हें व्हडलें आसलो ताका मान दिवपा लागून ते आयज आमी येयल्ले आहा पालखी घेवन म्हणजे शिवा पार्वती भेटी येयलो अशी आमी इतलें म्हणूं शकता।